की अलेक्स सिकराक करून साश्टी सारक्या मतदारसंघा भितर फायदो जातलो बीजेपी जातलो प्रमोद पळय बीजेपी साश्टीन ना अशें म्हणूंक मेळचें ना आमकां कारण कुंकळीन तेणें हाडून दाखयला आमदाराच्या पयलीं नावेली आमदार नावेली जो आमदार आहा मडगांव तांचे आशिल्ले फातोर्डा ताचे कडेन आशिल्ले सो आतां हे 2-3 जागो एक्स्ट्रा मेळ्ळा कुडतरे आनी नुवें आनी साश्टीन जो फाटल्या इलेक्शनाक जो सावयकारा टायमार जो 10-15 हजार मतांचो फरक पडटा तांकां तितलीच मतां तरी जर मेळटा हांगा न्हू ते जर दवरूंक शकता आपली इतकी मतां इंटॅक्ट 15-20 हजाराच्या आसपास तरी पुरो तरी ते जिखतले म्हणजे ताका खात्री आहा अशें कितें जातलें म्हणून सो हे 5-6 मतदारसंघ साश्टींतले जर मेन धरले तेंच्यांनी नावेली फातोर्डा मडगांव नुवें कुडतरी जाल्यार आउट ऑफ 8 फातोर्डा ताणें लीड काडल्या हाजे पयलीं मडगांव ताणें लीड काडल्या कुंकळी तांचो आमदार आशिल्लो लीड काडपाची कॅपॅसिटी आसा नावेली आसा तांचे कडेन आमदार आसा वेल्ली उरता बाणावली उरता नुवें उरता कुडतरी उरता आज नुवें बाणावली चर्चिल शिनाल दित चर्चिलान पयर शिनाल दिलां आपूण उबो रावता म्हणून चर्चिल कितें आपल्या खातीर उबो रावता चर्चिल उबो रावता कित्याक सगळ्यांक खबर आहा चर्चिल कोणा खातीर सो बाणावली इज मेन बेसिकली आतां नुव्या मंत्री आयलो बाणावले तूं म्हणटा डिवायड अँड रूल उरले त्या कुडतरी आनी वेळ्ळी अशी वेळी सोड कुडतरी आनी नुवें उरले म्हणजे नुव्यान म्हाजो मंत्री केलो सो हो कसो तरी फायदो जातलोच न्ही हे एडिशनल कितें आहा ते मेळटा ते हे तांकां मेळपाचें आसलें ते मेळटलेच पूण हे जे तूं म्हणटा आतां कुडतरी नुवें बीन बाणावलीन समज हे जालें चर्चिलान समज कितें केलें जाल्यार जे कितें मेळटलो तो बेनिफीट बीजेपीक जातलो मेजर डिफरन्स कशें आसा फाटल्या खेपेक हे जे मताचे डिफरन्स आहा तांचे बरोबर एमजी नाशिल्लो सो आतां समजा आसा त्याच कॅन्डिडेटा जरी उबो केलो एमजी आसा प्लस तूं साश्टी गट करता एमजी आसा रवी आसा दिगंबर आसा सो अंत्रूज आनी साश्टी बॅलन्स जालें की तांचो डिफरन्स भरून आयलो तो आशिल्लो तो Joel, how are you looking at Salsette? Because the BJP is quite sorted in the rest of the constituencies in South. Even Fonda, they have, I think, resolved all the political issues. So Fonda is sorted, Kepe is sorted, Sange, Kurchere is sorted, Kankon is sorted, Mormugaon is that way sorted. So Sashtichi je puzzle ashile, they Pandurang very, I think statistically also you are right. They don't want to win Salsette. They just want to scale a bit higher than the last election. Do you think that's achievable? Yeah, Pramod, when this decision was taken of Nilesh Cabral, so one question was on everybody's mind whether why this is happening. You know, आणि मागीर थोड्यांनी म्हणलें की PWD स्कीम आनी कितें कितें खूबशें म्हणलें, but none of that seems to be true. Because see, when they have taken this decision of Nilesh Cabral, it is not on his performance. It is completely towards an political or electoral advantage. कित्याक पळय निलेश काब्रालाचो लास्ट टायम वोट बँक शेअर आसा तो कंप्लीटली सकल पडला. ओके, नाव दे आर ट्रायंग टू एनफोर्स दॅट by bringing him down and enforcing this Salsette, probably Digambar Kamath will make an re-entry, or maybe another person who will also fortify this region of Salsette, so that they are very, very calculated in what they are doing. Ata Nilesh Cabral kadla, maybe in the near future he may be accommodated somewhere, some point of time. And also they must have also factored in that Nilesh Cabral kadlo म्हणून कुडचड्यार तांकां व्हडलो पडचो. So that this is completely a arithmetic of numbers, which they have and बेश्टेच काडूंक ना ताका हाडून ताका डेल्ली आपयलो आनी ताका सांगलें वच म्हणून तशें ना तें. So हितून भितर फायन लायन हितून पयशे जाल्यार everything they are working on the numbers, where they are lacking, where they want this thing. Now Alex Sigora, if you see, Nuve constituency is not a BJP constituency. Irrespective of what Alex Sigora says, it is still not a BJP constituency. And त्याने खूप म्हणलें की we have developed last time. See, Babashan Wilfred Disa, who was contesting with kind of a support from BJP, was thrashed to the 4th position. A person who was contesting on the development plank and development करून दाखयले उपरांत देखून BJPचे कनेक्शन आसा म्हणून ताका इतलो डिफीट पडलो की he was relegated to the 4th position. That means there is no acceptability for the BJP in Nuve constituency, irrespective. And it's very true that even Alex Sigora tomorrow contests on the BJP, he will never succeed. And Suishan म्हणला तशें there may be a way out where he will exit at the last minute. But you feel that this will solve the Salsette tangle? Yes, definitely. The way they are going, like, see, by bringing in Digambar Kamath, by bringing in Alex Sigora, they are trying to strengthen
their whole. You are at least saying they are doing the optics right. Optics, yeah. They are doing the optics right. किशोर ही गजाल दिसता कारण दक्षिणेक जशें सुयशान सांगलें की इज अ व्हरी ताणें आतां प्रेस्टीज मतदारसंघ केला. You feel that the South puzzle they have solved now more or less? त्यांच्या स्ट्रॅटर्जी प्रमाणे प्रमोद त्यांच्यानी सॉल्व केला. म्हणजे ज्या पद्दतीन गेली 2 वर्सां ते साऊथ गोवा लोकसभा सिटाचेर त्यांचो अभ्यास आसा, ज्या पद्दतीन ते ऑर्गनायझेशनल त्यांच्यानी ज्या पद्दतीन तयारी केल्या त्या पद्दतीन दे आर ऑन रायट ट्रॅक. आता तूं जर म्हणशीत की साऊथ गोवा हो सदांच काँग्रेसीचो बेस्टन अशा पद्दतीन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता, आतां पळोवचें पडटलें की लोक हे त्यांच्या आमदारा बरोबर रावतात काय लोक इंडिपेंडंटली विचार करून मतदान करतात, हेंच साऊथ गोवाचें भवितव्य ठरयतलें. कारण आमदारा बरोबर जर लोक रावले जाल्यार साऊथ गोवाचो सीट BJP 100% जिखता. पूण लोकांनी जर ठरयलें आपलो आमदार कितेंय करूं, आमी आमदारा बरोबर रावचे ना, आमी इंडिपेंडंटली ह्या इलेक्शनाक वोटींग करतले. कारण कशें प्रमोद की जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आतां डिक्लेअर जातलें तेन्ना नॅशनल लेवल जें कितें एक वातावरण तशें एकीकडे इंडिया म्हणून एलायन्स जाला, दुसरे कडेन NDA एलायन्स, जे कितें घडणुक्यो घडटल्यो त्याच्या वयल्यानूय कांय प्रमाणान लोकांचें ओपिनियन ठरतलें. आनी तशें ओपिनियन हें सदांच साऊथ गोवान रिफ्लेक्ट करता. नॉर्थ गोवाक कांय पडलेलें ना. नॉर्थ गोवा बाबडो भाऊ आसतलो, आतां काय आतां भाऊ भाई आनी खूब कितें कोण कोण तयार जालेले, बाबा भाऊ भाभी आनी कितें कितें नांवां येतात तेचो नेम ना सद्या. सो उत्तर गोंयाचेर तेचो तसो परिणाम जायना. पूण दक्षिण गोंयान समजा इंडिया एलायन्स म्हणून आनी ह्या 5 राज्याची जर इलेक्शन रिजल्ट जर कितें वेगळे लागल्यो जाल्यार आमदार कितलेय जरी BJP बरोबर असले जाल्यार लोक आसतले हेची शाश्वती. तुम्ही म्हणटात की दॅट विल बी अ व्हेरी क्रुशल फॅक्टर. येस.